आम आदमी पक्षान बेश्टीच बाता मारून गोंयकारांच्या आंदोलनाचे राजकीय फायदो घेवचो न्हय अशी टिका रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान केला। IPHB कामगारांच्या आंदोलकांक तेंको दिवपाक आयिल्ल्या आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांचेर ओल्ड गोवाचे आंदोलन मदल्या मदीं सोडले म्हणून विरेशान आपाचेर बरोच फोग काडलो। आमी अशें म्हणटा की जेन्ना गोंयकारांकडेन अन्याय जाता तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा सतत आसतले। आयज ते म्हणटा आमरण उपोशणाक बसतले। लास्ट टायम तुम्ही पळयला आसतले तशेंच केलें तेंच्यांनी हेजे ओल्ड गोवाच्या टायमार, बट ते बसले लास्ट मेरेन बसले। आतां ते अजून पर्यंत स्ट्रक्चर थंय आसात। सो अशें म्हणपाक जायना, जे खरें करूंक शकता तेंच म्हणपाक जाय। जेन्ना तुमी अर्देकुटे जे भाशणां दितात जे खरें म्हटल्यार लागत ना, तुम्ही समज बसता नाल्यार बसोन दाखोवंक जाय आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक जाय। आमचेंय म्हणणें तशेंच आसा, जेन्ना करता नाल्यार 100% करून हें करपाक जाय, न्याय मेळोवन दिवपाक जाय। सो जेन्ना कॉन्फिडेंटली तुम्ही दिसता रावतलेत म्हणून नाल्यार तुम्ही राहा, नाल्यार फोटिंगपणां करूं नाका। जेन्ना तुम्ही ओल्ड गोवाचे स्ट्रक्चर म्हणसर आमी रावतले म्हणटा, अजून पर्यंत ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर कित्याक म्हणूंक ना?